नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। रिजनल प्लानाच्या लाभार्थी जमीन व्यवहारांनी घुसपल्ल्या राजकारण्यांची गोयच्या आवाजान नावा केली जाहीर। आजी माजी आमदार मंत्र्यांच्या नावान लँड डील्सांचे दावे आणि आरोप। चर्चीन गोयच्यो जमनी कश्यो विकल्यो ताचेर सोशल मीडियाचेर आता नवो व्हिडिओ व्हायरल। हे पयली व्हायरल जाल्ल्या एका व्हिडिओ उपरांत आपान केली पुलीस कंप्लेन। मीन येरादारीचेर निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून सुप्रीम कोर्टान मायनिंग ऑपरेशन्स बंद केल्यात। येरादारी न्ही गोवा फाउंडेशन करता दिशाभूल, मिनेरांचो दावो। वजन माप खात्यान वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि मडगांवां धाडी घालून धरलो 2.25 कोटींच्यो एसी आणि स्टेशनरी। ओनो टीमीची सगळ्यात मोठी धाड। ऑल इंडिया आमंत्रितांचे टेबल टेनिस सर्तीत मनोज शांती आड वेरेकार अंडर 15 फायनल। गोयच्या आवाजान रिजनल प्लानाच्या लाभार्थी आणि बेकायदेशीर जमीन कन्वर्ट केल्यात म्हणून काय आजी माजी आमदार मंत्र्यांची नावां निमणे सांगिल्ले प्रमाण डिक्लेअर केली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार, मडगावचा आमदार दिगंबर कामत, अलिना, मायकल, लुईजीन धरून कितलेशेच आजी माजी आमदार मंत्री लिस्टार आसात। आनीकूय खंय जाहीर जावपाचे आसात। तांचे जमीन व्यवहारांचेर प्रेझेंटेशनूच लोहिया मैदानावेले सभेत दाखयले। सभेक लोक हजारांनी जमलो। पार्टनरशिप आसा हांगा चर्चिल ब्रादर टी फुटबॉल न्हू, चर्चिल ब्रादरांनी आमचो तो नाव घेना तर त्यांच्यानी 57/2 वेलसांव CRZ एरियान त्यांच्यानी सेटलमेंट दाखयला आणि ते सुद्धा एका कंपनीच्या नावार। पळय तुमचो आमदार कितें करता तो। वा बाती विलेज, बाती असली ब्युटिफुल आमची विलेज, त्या विलेजीन तेने आख्खे सेटलमेंट दाखोवन ऑलरेडी तेने माती आख्खी रोडाक विकली। रोड 200 कोटी ते खंयच्यान येयले म्हणून लोक विचारताले। अरे जाल्यार तेणी कितें केला पळय, कांदावल्यो काय बरो आमचो गांव तेने ऑलरेडी सेटलमेंटान घालून ते रिजनल प्लॅन अजून नोटिफाय जावकूच ना, त्याच्या पयलींच तेने काबार केलो प्लॉट करून। काब्राल नावूच बरें दिसता म्हाका, काब्राल नाव वयल्यानूच कळटा काबारूच करतो म्हणून। सर्वे नंबर 163/1 लोटली विलेज, लोटली पावलो। होय, नाव आसा दिगंबर कामत, ब्रॅकेटान आसा काँग्रेस। कोण आसा हांगा? अल्डोना आसा न्हू, हो पळय तुमचो आमदार कांदोली। ओके सॉरी, मायकल लोबो रान सुकूर असलो ब्युटिफुल विलेज आहे त्यांच्यानी काबार केला। त्या खवट्यान आख्खो ब्युटिफुल विलेज तिने आख्खो सुकूर काबार केला आणि परतून काबार करपाक सोदता। हे ट्रेलर म्हणटा पळय रिलीज करता तो, आयज आमी ट्रेलर रिलीज केला। एवरी गांवान वयतले आमी, त्यांच्या आमदारान खंय खंय जागो घेतला, कितलो जागो घेतला, कितलो जागो सेटलमेंट केला, हे सगळे लोकांक कळटले। आणि अजून काबार जावंक ना। आयज स्टेजीर आमी 500 जाणां म्हणून तेका जर दिसात आमी 500 जाणां आणि तेंका काबार केले की गोंय आमी कितें जाय ते करपाक, आयज सगळे लोक जागे जाल्ल्या, गोंयकार जागे जाल्ल्या। गोयचो आवाज संस्थेन रिजनल प्लानाचे लाभार्थी म्हूण नावां घेतल्यात ती अशी: जितेंद्र देशप्रभू आदलो आमदार, दीपक ढवळीकार आदलो मंत्री, लुईजीन फालेरो नावेलीचो आमदार, अलिना साल्ढाना कुठ्ठाळचे आमदार, प्रताप सिंग राणे पर्येचो आमदार, विश्वजीत राणे भलायकी मंत्री, विल्फ्रेड डिसा नुवेचो आमदार, फ्रांसिस सिल्वेरा सांदांद्रेचो आमदार, पांडुरंग मडकयकार वीज मंत्री, निलेश काब्राल कुडचड्याचो आमदार, ग्लेन टिकलो हळदोणचो आमदार, दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार, चर्चिल ब्रदर्स कंपनीच्या नावान,
विजय सरदेसाय TCP मंत्री आणि आलेमावाचे कंपनी बरोबर एका केशीत भागीदार, मायकल लोबो उपसभापती, रोहन खंवटे IT मंत्री। गोयचो आवाज खंय गांवांनी भोवन आमदार मंत्र्यांक एक्सपोज करपाचे आसात। सभेन थाराव घेतले ते अशे that the PDAs and ODPs are against the interest of Goa and Goans, and the authorities must be scrapped and the plans must be denotified so that further speculation with land within urban areas is stopped immediately. That the 73rd and 74th Amendments be implemented fully and incorporated into the TCP Act, who shall verify the data and then prepare the regional plan RP 2031, special plans and policies for the villages and municipal areas of Goa. Coal transportation and national waterways. That no coal transportation through Goa be allowed under any circumstances. To protect humanity against climate change and to protect the health of the residents of Goa from the disastrous impacts of air pollution due to coal transportation and proposed burning of coal in neighboring parts of Karnataka. The 6 rivers of Goa included in the schedule to the National Waterways Act 2016 be removed from the list immediately, as the inclusion of these rivers is unlawful and anti-people, since these rivers were created by the Gaonkaris of Goa, belong to the local communities, support the lives and livelihoods of tens of thousands of people, and sustain rich biodiversity, ecology and environment. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रिजनल प्लान आणि PDA वेल्यान चर्चीन घेतिल्ली भूमिका तांचेच एक प्रकरण भायर काडपाक लागल्या। 2 दिसां फाटीं चर्चीन तांचे ताब्यांतल्यो वाशीच्यो जमनी कश्यो विकल्यो आनी वाट लायल्यो ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। धर्मीक एकचार इबाडटा म्हूण आपान ताचेर पुलीस कंप्लेनूय केली। आता चर्चीचेर ताचे फुडलो आनीक एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। आनीक एक जमीन चर्चीन कशी विकली ते डॉक्युमेंटा सयत हो व्हिडिओ दाखयता। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।